केंद्र सरकारान SMS वा MMS धाडपाचेर कांय प्रमाणात बंदी घाल्या. तेच प्रमाण सोशल नेटवर्किंग सायटींचेर कांय प्रमाणात बंदी घाल्या. ही बंदी 15 दिसां खातीर लागू जाल्या. गोंयांतूय ही बंदी शेनवारा सावन लागू जाल्या. गोंय पुलिसांची शेनवारा पणजेच्या पुलीस मुख्यालयांत बसका जाली. ह्या बसकेक वोडाफोन, आयडिया, एअरटेल, रिलायन्स आनी हेर सर्व्हिस प्रोवायडरांचे प्रतिनिधी आसले. उत्तर पूर्व वाठारांतल्या लोकां मदीं भिरांत पातळिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. The Goa police held the meeting of the service providers, the local representatives of the service providers in Goa. We highlighted to them about the instructions, guidelines given by TRAI and MHA regarding circulation and blocking of bulk SMSs and MMSs. Now per day per person there will be only 5 MMS or SMS, and that too MMS size of 25 GB and above MB and above, no, 25 GB and KB and above is not allowed. That is strictly banned. So with this we have requested and they have cooperated with us, and the ban has come right from last night. गोंयांत रावपी उत्तर पूर्व वाठारांतल्या लोकांक कसलीय भिरांत आसा जाल्यार ताणें पुलिसांक संपर्क सादचो असो उलो गोंय पुलिसांनी मारला. खबराकार स्नेहा सबनीस आनी चलचित्र खबराकार विवेक प्रभू, प्रुडंट मिडिया खातीर. वास्कोंतल्या नाफ्ता दुर्घटनेक वर्स पुराय जालें. ह्या घडणुकेन 5 जाणांक मरण आयिल्लें, 2 जाण जखमी जाल्ले. वर्स जालें तरी जखमी जाल्ल्यांक कसलीच मदत मेळूंक ना. वास्कोच्या धाकतळे वाठारांत सुदारणा जावंक ना. झाडां सुकल्यांत, बांयचें उदक प्रदुशीत जालां. ह्या एका वर्सांत सरकार बदलना, पूण धाकतळेच्या नागरिकांचेर ह्याय सरकारान दुर्लक्ष केल्लें दिसता. तेजस पालेकराचेर अजूनय मुंबयच्या हॉस्पिटलांत उपचार चलता. ताचेर उपचार कायम दवरपाची मागणी ताच्या घरच्यांनी केल्या. रस्तो पिड्ड्यार जाला. रस्तो परत बांदपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. एका भावाचे आमचे दोगूच चेडे आसले एका, आनी दोगूय एक्सपायर्ड जाले. आनी दुसऱ्या भावाचो चेडो तेजस, ताका सो एकूच चेडो दुसरो भाव, तो आतां बॉम्बे आहा. आतां वर्स जायले अजून तेजी ट्रिटमेंट चालू आहा. आमी अशें सांगतात की त्याच्या ट्रिटमेंटाक हयगय करचें न्हू. फाल्यां सकाळी समज ताका थंयसून डिस्चार्ज करून जर हांगा हाडलो तर ट्रिटमेंट तेची कंटिन्यू दवरची आनी तेची ट्रिटमेंट लायफ टायम दवरची. एक वर्स जालें अजूनय ह्या बांयक तशेंच नाफ्ता आसा काय कितें? आसा, पण तितले प्रमाणात नाफ्ता कमी जाला अशें तांचे हिशोबान. तेजे आमकां डेली तेजे रिकॉर्ड दितात, तेजे कळटा की आज 5% आशिल्लें, फाल्यां 2 जालें. पण दिसता की तर आसा. अजूनही दिसता की अजून हांगासर भिरांता मातसो परत तसो इन्सिडंट जावंक शकता की अजूनही हांगासर बांयक बीन नाफ्ता येता तेन्ना हांगा रावपाक सुद्दां एक मनान अशी भिरांतशी दिसता. सरकारा तर्फे कांय जावना, फक्त जुवारीन 2 लाख दिल्या आनी घराचो आमचो रिपोर्ट तेंच्यांनी सगळे हें बीन मेजरमेंट बीन करून येला. 46 स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी हें केलां. एक्चुअली आमचें घर 72 कितें आहा, तेंच्यांनी 46 स्क्वेअर मिटर करून येल्लें आहा. पूण ते म्हणटा म्युन्सिपालिटीसून लेटर येत जाल्यार आमी तुका पे करता, पूण म्युन्सिपालिटीसून ते लेटर धाडपाक रेडी ना. म्युन्सिपालिटी काय मामलेदार? मामलेदार ऑफिसांतल्यान अजून रिपोर्ट वचोंक ना तुजो? मडगांवां SGPDA मार्केटा भायर उडयल्ल्या कोयराक लागून शुक्रारा नुस्तेकारांनी बरोच बोळ घालो. SGPDAच्या सचिवाक घेराव घालून बेगोबेग कोयर काडपाची मागणी तांणी केली. कोयर काडलो ना जाल्यार सगळो कोयर हाडून PDAच्या ऑफिसांत उडोवपाची शिटकावणी तांणी दिली. मडगांव पालिका कामगारांनी रोखडोच कोयर काडिल्ल्यान वातावरण निवळ्ळें. जावं टॉयलेटीची सगळी घाण केल्या, मार्केटा भितर येवपाक जायना. थोडे उलटेन थिंग पडले सगळो नुस्तेकारां. ताका लागून आमी SPD येयले. SPD तर आतां एक्शन आमची घेयना जाल्यार परत आमी रस्त्यार बसताय ना. SPD वयर येताय बसताय जाल्यार तुमची मुखाल्ली स्टेप कितें आसलें तें सगळें हाडून आमी कॅबिना घालता. हें सगळें हाडटाय आनी कॅबिना हाडून घालताय आमी. आतां तरी आमचें कांय आतां एक्शन घेयना. तो 2 वरांचें येता म्हणटा गाडी घेवन. तर 2 वर सुद्दां आमी थंय रावपाचें ते वास घेवन ते तर घेयना. ते 1 वरा भितर तेणें काडना जाल्यार आमी ते हाडटाय ते कॅबिना घालताय. एक्चुअली म्हळ्यार आतां हाडपाचें कॅबिनाचें, म्हणजे आतां सारकें वास येता पळोवन आतां हांवें तें उस्तिलां सारकें. आमची न्ही तो कचरो गार्बेज सगळी चिकन ते पेस खातयताय माल्यांची आनी ते टॉयलेटीची सगळी गार्बेज ती. On the western side of SPDA fish market, there is some very dirty smell emanating out. It appears to be from the septic tank and soak pit of this market complex. The smell is nauseating and I want to run away from here as fast as possible. Otherwise, I'll get sick.
कोणे तरी गार्बेज हाडून त्या मार्केटा मुखार उडयली आनी ताका लागून तांगेलो बिझनस अफेक्ट जालो आनी म्हणून म्हगेलो मनीसय गेला ते चॅक करपाक. सत्य परिस्थिती आसा. आमकां हाजी खबर आसा की हाजे पयलीं म्हणून कोण तरी आमचो फायदो उठयता, कारण आमची एक रेग्युलर सिस्टम बशिल्ली आसा गार्बेज लिफ्टिंगाक. वी हॅव गॉट अ टाय अप विथ म्युनिसिपालिटी, ते लिफ्ट करता. ताजो अर्थ कोण तरी हांगासर सायडीचे सरावंडींग जो डेव्हलपमेंट आसा ती आपणाली गार्बेज हाडून ह्या मार्केटान उडयतात की आमचे बरोबर तांगेलो उबारचो म्हणून. सो ताजे अगेन्स्ट आतां म्हगेलो मनीस गेल्लो आसा व्हेरीफाय करपाक. आय ऑल्सो स्पोकन टू सम ओनर्स ऑफ सम इस्टाब्लिशमेंट नाव. सो आनी ही सेड लायक यू वील लूक इन टू द मॅटर आनी कारण उडयल्ले आसल्यार तांकां वॉर्निंग दिल्ली आसा विदीन 1 ते 2 वरां भितर तांणी लिफ्ट करची म्हणून. बेतालभाटी वाठारांतल्या एका 5 स्टार हॉटेलान शेतांत घाणयारें उदक सोडिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जाला अशी कागाळ पीपल फॉर बेतालभाटी ह्या संस्थेन गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन केल्या. मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी शेताची पळोवणी केली. ह्या प्रस्नाचेर रोखडोच निर्णय घेतले अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. आम कंप्लेन केलें हॉटेल सगळें सेवेज वॉटर शेतां सोडया. मागीर कंप्लेन लेटर येयलें गोवा कोस्टल झोन ऑथॉरिटीचें आनी गोवा पोल्युशन बोर्डाचें. ते मनीस येयले आनी पंचायताक इन्फॉर्म केलें. पंचायत एकलोय मनीस येयलो ना. हेचे कोटाय आमी MLA इनवॉल्व आहा भितर आनी हे पंचायत सगळें खबर आहा. आमी पंचायताक लेटर येयलें हेचे सुयेन जाता म्हूण. आमगे लोकल 5 आहा ताणें हेका व्हडला फोन मारल्यान सांगिल्लें इन्स्पेक्शन येवपा तुमी सारकें रेडी रावया म्हूण. पण हे उदक खंय सुट्टा? हे शेतां सोडा. शेतां आमगे लोकांक इफेक्ट जाता. आमगे मागीर फोडेले आनी शेत लोकांक वच शेत सोडीन रोवपाचें. हे आयज सगळे हॉटेलकार पळय हाय ते आपल्या गेले कुसलोलें घाणीचें उदक सगळें सोडटाय आनी तेजे वयल्यान नुस्तीं बिस्ती बारीक जें पळय आहा तें मरोन काबार जाता आनी आख्खें इकोसिस्टम एनवायरमेंट सगळो पिड्यार जाता आमगेलो. आनी हेजेर कोण एक्शन घेयना म्हळ्यार कितें जालां हे पळय व्हड मोठे हॉटेलकार आहाय ते इलेक्शना टायमार जावं सरपंचाक MLA आपल्या कितें पावोवपा आसा तें पावयताय आनी तेजे नंतर कितें जाता ते एक्शन घेवपाकूय भिताय तेंचेर. ते येताय मिटींग आहाय ते मोठे मोठे हॉटेलांनी घेताय तेंची मिटींग. सो तेजेर कोण एक्शन घेयना आनी बारीक लोक आहाय ते त्रासां पडटाय. We had a complaint regarding from the villagers regarding the discharge into the neighbor by fields and Kazan lands, and we inspected the area. Due to rains, we couldn't find much. We have taken samples from the STP and the results are. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.